आनंद बाब, काल काकोडा काल जे 4-5 दीस जाले आयकूं येता बफर झोना लागून कितें तरी आवाज जाला जो काकोडेचो कचरा प्रकल्प आसा आनी तुमी तेजेर खंय तरी आवाज उडले काल व्हडलेमाळा लोक एकठांय येवन कितें तरी विरोध जालो. कारण कितें एक्झॅक्टली कितें हें? एक 8 दीस पयलीं जेन्ना आमी TCPक एप्रोच जाल्ले तेन्ना हांव जेन्ना अशें कळोन येयलें की काकोड्या एका गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटा बफर झोन लायला. आमी सगळें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केलें आनी आमकां कळ्ळें की बफर झोना 500 मिटर बफर झोन लायला गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटा. आनी तो 500 मिटर बफर झोन लायला. हो जो बफर झोन लायला तो आमच्या सगळ्या गांवां माल जावन आसा. ह्या खातीर आमी पयलीं एक तातडीन बैठक घेतली लोकां कडेन, सगळ्यांच्या आमच्या कार्यकर्ते आसा तेंचे कडेन, आनी तेणें ठरयलें की आमी एक व्हडली मिटींग घेवया. आमी सगळे लोकां जे लोक इफेक्टेड आसात त्या गार्बेज एका बफर झोनाक हांकां सगळ्यांक आमी आपयले आनी ताची मिटींग घेतली. ताची कमीत कमी 500 लोक तरी त्या जाग्यार हाजेर आशिल्ले. लोकांचें एकच हें आशिल्लें की तो बफर झोन लायला तो डिनोटिफाय करचो. आमी ऑलरेडी परची मिटींग 31 तारखेर मिटींग जाल्ली कावन्सील मिटींग. त्या मिटींगेक आमी ठरयलां की तो बफर झोन जालो तो डिनोटिफाय करचो. पूण तो कितें पद फाल्यां तें रेजोल्युशन कन्फर्म जातलें काय ना हेजो आमकां डावट आसा. कारण जो स्थानीक आमदार आसा हो आपली मेजॉरिटी दाखोवन ती रेजोल्युशनां पास करपाक दिना. जी रेजोल्युशन आमी घेता आनी ताका जाय ती रेजोल्युशनां तो आमी मिटींग जातकीर फाटल्यान बरयता. कारण हांगा कुडचड्यार आज न्याय म्हणटा तो ना. हांव गोंयच्या लोकांक तशें कुडचड्या लोकांक सांगूंक सोदतां की जेन्ना तो एक लॉ मिनिस्टर जावन आसा आनी हो लॉ मिनिस्टर तर असलीं काम करता जाल्यार सामान्य लोकांनी कितें करपाचें, लोकांक न्याय मागपाक कोणा फुडें वचपाचें, हो आज प्रश्न सगळ्या लोकां पडले कडेन आसा. तेन्ना आतां मेन क्वेश्चन आसा जेन्ना कचरा प्रकल्प येता, जे प्रमाणे म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे म्हाका जेन्ना कचरा प्रकल्प येता तेन्ना थोडी एरिया बफर झोन म्हणून डिक्लेअर जाता. हेजेर तुमची कितें तरी तुमकां म्हायती आसा? कचरा पयलीं म्हळ्यार आमी जेन्ना कचरा प्लांट येता तेन्ना सावन आमी ऑब्जेक्शन हाडपाक आशिल्ले आमकां कचरा प्लांट कुडचड्यार नाका. कारण अश्यो खुबश्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंय आज कचरा प्लांट घालपाक जातालो. आनी कुडचडे मतदारसंघ आसा हो एक ल्हानसोच मतदारसंघ आसा जो थिकली पॉप्युलेटेड आसा. त्या मतदारसंघाक हो गार्बेज प्लांट नाका आशिल्लो. कारण जी गार्बेज कुडचड्या वयली आशिल्ली ती कुडचड्यार आमी पेलूंक शकताले की आज जी फाल्यां जेन्ना गार्बेज प्लांट जातालो तेन्ना सगळ्या अख्ख्या गोंयची जी गार्बेज हांगा येतली ती कोण कंट्रोल करतलो, तेजेर कोणाचो कंट्रोल उरना. ते फाल्यां कितें हाडून ते आमच्या गार्बेज प्लांटाक घातले. आज आमचें सगळें उदक जें येतालें वयल्यान हें सगळें उदक पाड जाले कडेन आसा. तेन्ना हांव लोकांक सांगूंक सोदतां की सगळ्या लोकांचें ऑब्जेक्शन आशिल्लें गार्बेज प्लांट नाका हो आमच्या फोर्सान आमचे दबाव धमकी दिवन हो तेणें आज कुडचडेचो जो आमदार आसा तेणी हो धमकी दिवन प्लांट आमच्या कुडचडेर हाडून दिले कडेन आसा. एक सांग म्हाका, आतां जो कचरा प्रकल्प आसा ज्या जाग्यार कचरो उडयतात तो जागो कोणालो? तो जागो आमी म्युन्सिपाल्टीन एक्वायर केल्लो. पूण आयज म्युन्सिपाल्टीक आमकां तेंचे कडेन परत सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी कडेन भीक मागपाक पडटा की आमकां 5000 मिटर जागो दी म्हणून. कारण जी आमची गोरवां मरता तें उडोवपाक आमचे कडेन जागो ना. आमचे जेन्ना 60,000 जागो आमकां मेळ्ळो तेन्ना आमकां विदावट आमची नॉलेज नासतना आमकां खबर नासतना हो जो आमदार आसा स्थानीक आनी भायल्या भायर हो सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटाक दिले कडेन आसा. आनी आमचेर व्हडले अन्याय केले कडेन आसा. कारण आमकां आज तो आमी जेन्ना आतां ह्या 15 वर्सां म्युन्सिपाल्टीक पळयलें आसा तेन्ना तो खंयच्याच कावन्सिलराक अधिकार दिना उलोवपाक. कारण सगळीं डिसिजनां तो स्वताच घेता आनी बाकीचे जे कावन्सिलर आसा ताका जे कळलेले कावन्सिलर आसा तांकां तो हें करना. कारण ताका कळलेले कावन्सिलर नाका. कारण तो करी सो तो कायदा अशी सद्या तेजी परिस्थिती आसा कुडचडे मतदारसंघाक. आतां जो तुमी म्हणटा आमदाराचेर तुमी एलिगेशन घालता, जो कचरा प्रकल्प आसा तो आपल्या जाय ते करता. जाल्यार म्युन्सिपाल्टी जे जागो म्युन्सिपाल्टी आसा, म्युन्सिपाल्टी बॉडी आसात 12 पयलीं 10-11 आशिल्ले आतां 13 जे कावन्सिलर आसा ते हेजे बद्दल तेंगेलो स्टँड कितें आसा सद्या? आतां तुमी पयर म्हणल्यार ज्या प्रमाणे आवाज केला तुमी रेजोल्युशन पास करून घेतलें. आतां तुमकां हे अपोज करपाक कितले जाण कावन्सिलर आसा? आमी सद्या 5-6 जाण ऑपोजिशन आसा. ते ऑपोजिशन आमी 6 जाणांनी रेजोल्युशन घेतले कडेन आसा. पूण रुलींग ताचे फाटल्यान 9 जाण आसल्या कारणान ते फाल्यां रेजोल्युशन पास जाता काय जायना हो एक मोठो प्रश्न पडले कडेन आसा. जे फुडली मिटींग येतली तेन्ना कळटलें की रेजोल्युशन हें पास जातला काय कितें जाता तें. आतां जे काकोडेचे जो 2-3 जाण जे नगरसेवक आसा ते तुमचे बरोबर आसा काय तेतूंतले
जे आतां कचऱ्या जे एरिये पडटात ते एक 2-3 वार्ड आसा तेतूंत ते तुमचे बरोबर आसा काय? एकूच कावन्सिलर आमचे बरोबर आसा, बाकी कावन्सिलर बाकी ते सगळे त्याचे बरोबर आसा. आतां मुखाल्ली स्टेप कितें जर तर ते पास जाले दर आनी तुमची स्टेप कितें आसतली तुमची आमी दर? ऑलरेडी लोकांची सिग्नेचर घेवन लेटर CMान धाडलां, TCPन धाडलां, चीफ टावन प्लॅनर कंप्लेंट केले कडेन आसा आनी तें जर आमकां कांय जावं ना जाल्यार आमी हायकोर्टाक वचपाची ऑलरेडी तयार केले कडेन सगळे लोक तयार आसा हायकोर्टाक वचपाचे आनी आमी थंयच्यान न्याय मागपाक. कारण आज आमी 5 वर्सां सगळे लोक पळयता गोंयचे लोक की न्याय कोणाकूच मेळना कोर्टान गेले शिवाय. सादारणशें एग्जाम्पल घेतलें जाल्यार जेन्ना कोरोना टायमार अशी परिस्थिती जाली तो ऑक्सिजन सुद्दां जो जाल्लो शॉर्टेज जावपाक लागलो तो रेगुलायज करपा लागून तांकां कोर्टान ऑर्डर दिवची पडली. हो सरकार कितलो असक्षम हें सगळे गोंयच्या लोकांक खबर आसा. आनी आतां काहीशा थोड्या वेळा भितर 1-2-3 म्हयन्या भितर इलेक्शन जातलें. ह्या सरकाराक लोक आज कितें दाखोवपा ते दाखयतले. आतां लास्ट म्हणल्यार तुमकां जो बफर झोन आतां डिक्लेअर जालो म्हणटा तो हालींच तेजे बद्दल हें जालें काय तेजे पयलीं जाल्लो हो डिक्लेअर? आतां तुमी पेपर्स बी घेतल्या ना न्हू? तो म्हणटा जेन्ना आमी जेन्ना काल 2 दीस आतां हेजेर बोवाळ करपाक लागले कांयशे लोक म्हणजे तेजे बरे मागपी लोक आसा हे लोक आज ताका मेळपाक गेले ते सांगता बफर झोन 94 जाल्लो. हांव ताका एकूच सांगूंक सोदतां आमकां गोंयकार आमी शिकल्या आमी कुडचडकार हुशार आसा. तूं हे ज्यो काणी सांगता त्यो ह्यो गुजराता बिहारा लोकांक सांगल्या कोता येताल्यो. कारण जर तूं 94 जर तो बफर झोन जालो म्हणटा जाल्यार तुवें पॉलिटेक्नीक कशी बांदली, ती कोर्ट कसो जाल्लो काकोड्या. जर बफर झोन आशिल्ली जाल्यार हांगा कोर्ट बांदपाक मेळनाशिल्ली, पॉलिटेक्नीक आशिल्ली आनी ज्यो लोकांची प्रायवेट जी प्रॉपर्टी आसा ती कन्स्ट्रक्शन करपाक ती तुमी कशी अप्रूव जाली जर बफर झोन आसा जाल्यार. आनी आज बफर झोन जाला थंय लोकांनी गरीब लोकांनी ल्हानशे जागे घेवन आपणा कश्टांच्या पयशांनी लोकांनी 100 मिटर 200 मिटर जागे घेवन घर बांदले कडेन आसा. फाल्यां तांकां दिसलें फाल्यां मुखार ती जर घरां ती रिनोवेट करपाक सोदतले जाल्यार थंय कांय करूंक मेळची ना. आज घरां बेश्टी लोकांनी पत्र्या काडले कडेन आसा. एकाले फुडें जाले जाल्यार ते भुरगे तेंचे ते काडूंक शकताले. पूण तेन्ना बफर झोन डिक्लेअर जाल्ल्या कारणान तांकां फुडें कांयच करूंक मेळची ना. तेन्ना आमचो ह्या बफर झोनाक सगळ्या लोकांचो काकोड्या विरोध आसा आनी खंयच्या परिस्थितीन आमी बफर झोन जावपाक दिवची ना. आनी ह्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां आनी जे तेंगेले जे वरिश्ठ जे अधिकारी आसा तांकांय बी सांगूंक सोदतां की तुमी जो आज बफर झोन म्हूण लायले कडेन आसा तसो तुमी एक वेटलँड म्हणून काकोडे डिक्लेअर केले कडेन जे ताबडतोब तुमी जर रद्द केलें ना आमी आज सगळे काकोडेचे जे जनता आसा तुमकां आमी ह्या इलेक्शनाक कितें दाखोवपाचें दाखयतले.